जी जे इश्यूज पेंडिंग आसा रिगार्डिंग सिल्वेज आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी द डे I have become the MLA. माझे as far as my performance is concerned, yes, I have performed. म्हणजे माझे परफॉर्मन्स हांवें ट्राय केलेलो आसा कितें मॅक्सिमम जे करूंक शकता ते हांव करपाक. वेन इट कम्स टू द पार्टी लेवल पार्टीचे जे प्रोग्राम्स आसा बाकीचे आसा ते आर ऑल्सो आमी 100% आमी दिल्लेले आसा. सेम वे ही जी जबाबदारी घेतलेली आसा कॉर्पोरेशनाची 100% हांव ही जी परफॉर्मन्स म्हाजे दितलो आनी तुमकां एक 6 म्हयन्या उपरांत तुमकांय कळटलें बाबा जे परफॉर्मन्स हांवें केला काय ना. So I am just asking you for another 6 months and I will perform to my best strength कितें आसा तें आनी हें सगळें घडोवन हाडटलो. कित्याक मेजर नेटवर्क सिवेज नेटवर्क इज इम्पॉर्टंट. आयज हांव पळयता जशें म्हाका आतां क्वेश्चन केलेलो इवन इन पेंजीम सो खुबशे आमचे इश्यूज पेंडींग आसा. इवन हो आतां सिर्वेचीचो जो रायबंदरचो इश्यू आसा तो आमचो इट हॅज कम अंडर वर्क इज इन प्रोग्रेस अंडर इमेजन स्मार्ट सिटी. बट आम्ही तो आता सिर्वेज डिपार्टमेंट टेक ओवर करता कॉर्पोरेशन. सो वी विल बी टेकिंग इट ओवर आणि जे बाकीचे विशेष आसा ते करतले. म्हाका दिसता पूर्ण सपोर्ट म्हाका आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर PWD मिनिस्टर आणि आमचे पार्टी प्रेसिडेंट दामू नायकाचो मेळटा. ही तिनूय ही जी आमची पर्वरीचो आसा 20 MLD सोकोर जो जातलो वर्क ऑफ STP एंड ट्रंक मेन इज इन प्रोग्रेस. तो ऑलमोस्ट आता नदर 3 महिने भितर आम्ही ते काम स्टार्ट करतले. पणजेचे आसा पळय न्हू रायबंदरचे आसा कुर्ती आसा उंदीर आसा बांदोडा पर्वरी आसा आनी आमचे कुर्चेरेम आसा. पाटोच्यो हेजे भितर ना सध्या. ओके हेजे भितर हे लिस्टा भितर ना. सो बाकीचे पाटेचेर सिवरेज ओवरफ्लो जायत आसता सारखे आसा कित्याक पाटेचेर आमी सांजचो गेलो सुद्दां थंयचो तो वास येता. ओवरफ्लो आर्ट एंड कल्चराकडे जावन ते फुल एरियेकूच पळोवपाक गेले ते सुद्दां हांव इन्स्पेक्शन विदीन नेक्स्ट वीक हांव ते करून घेता. तेजेच म्हणटा विदीन अ वीक हांव ते इन्स्पेक्शन करून घेता न्हू. विदीन अ वीक पिरियड ते इन्स्पेक्शन कित्याक हांवें स्वता एक्सपिरियन्स केलेले आसा. कित्याक हांव तेन्ना गेलो तेन्ना हांव ते खंय कोणाक तरी मेळपाक गेलो ताका विचारलें बाबा वास कित्याक येता काय म्हणून इतलो. सो आय डोंट नो द रिजन कितें आसा. सो आय विल ट्राय टू ते इन्स्पेक्शन करून फायंड आउट आयज घेतला चार्ज. आयज घेतला चार्ज विदीन हांवें तुका सांगलें एका विका भितर तो इश्यू कितें आसा तो हांव इन्स्पेक्शन करून हांव सॉर्ट आउट करून घेता. कोणेन तरी इनिशिएटीव घेवची पडटा न्हू. Somebody has to take the initiative. My office has done extremely well. आता तुम्ही पळयता सिर्वेजीचे अशें ना कितें बाबा पयलींच्या पेक्षा इट इज मच बेटर. आणि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जेन्ना चेअरमॅन आसलो तेणें भरपूर काम करून घेतलेलें आसा सिर्वेजीच्या बाबतींत. ते आमी डिनाय करूंक शकना. आनी हेज डन अ वंडरफूल जॉब. आनी तेज्या लागून म्हाका दिसता फुडें जी चार्ज हांवें घेतलेलो आसा म्हाजे कडेन जाता ते देवाच्या आशिर्वादान आनी तुमच्या सगळ्यांच्या सपोर्टाचेर म्हाका दिसता हे करून घेतलो. थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच.